नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांती हेडलायन्स. हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. दक्षिण गोय खासदार आनी आमदार वेंजीचेर युवा बीजेपीची पणजे पुलीस स्टेशनार घाली कागाळ. आंदोलना वेळार बीजेपीच्या कार्यालयात दोगांयची खंय घुसखोरी. मेणवात रॅलींनी आता मशाल मिरवणूक काडटले. तरणाट्यांक फुसलावपी बीजेपी अध्यक्ष दामूचेर केस घालूंक जाय. म्हजेर हात घालपाची काबाजदाद ना. आमदार वेंजी हेड ऑन. गोय विधानसभेच्या सभापती खातीर गणेश गांवकारान भरलो अर्ज. आड विरोधकांचो आमदार एल्टन 25 सप्टेंबराक वेंचणूक. नवे जीएसटी दर लागू. लाव गिरायकां मेरेन पावता हाची खात्री करूंक कमर्शियल टॅक्साच्यो आस्थापना, आउटलेटांनी विजिट्स, गोंय टॅक्स कमिशन रेटांचे सर्क्युलर. कर्नाटकांतले प्रशिक्षीत हत्ती दसऱ्याक बिजी. एका हत्याक धरूंक लागता 6 हत्ती. ओंकाराक कर्नाटकाच्या अधिवासात व्हरूंक दसऱ्या उपरांत मोहीम. वनतारांतली विश्वजीत उलयलो. सरकारान आयआयटी फाटलो खरो प्लान सांगचो. पर्रीकाराच्या मोगान हाडटा जाल्यार आता पर्रीकार ना. सरकार लोकांच्या पोटार. विजय कोडार एनआयटीत भायले सरकाराचेर फात. आणि माजोर्डा रेड्याच्या हल्ल्यात एकलो सोंपलो. तिगांक अटक. 5 जाणांचेर गुन्यांव नोंद. 3 जखमी. एसपी म्हणटात दिल्यांच्या तयारी वेळार प्रकार. खबरो विस्तारान. बीजेपीचो दक्षिण गोंय खासदार विर्यात आनी आपाचो आमदार वेंजीचेर केस. रामा काणकोणकाराच्या तेक्याक केल्ल्या आंदोलना वेळार बीजेपीचे कचेरेत घुसखोरी केली म्हणून युवा बीजेपीन केस घाल्या. सीसीटीव्ही पळोवन आमी केस घाल्या म्हणून युवा मोर्चाचो अध्यक्ष तुषार केळकार सांगता. आम्ही निंदा करता जी आमच्या एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकर बाईचेर जो असॉल्ट जालो तेजे आमी बीजेवाय म्हणून आमी सगळे निंदा करता अँड वी विश हिम स्पिडी रिकवरी. आणि आमी गोवा पुलिसा कडेन मागता की तेंच्यांनी लवकरात लवकर त्याच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचो कन्क्लुजनार वच्चे आणि कोण जे भितर आसात तांकां तेणी शिक्षा दिवची. अनादर इन्सिडेंट हॅपन ड्युरिंग द प्रोटेस्ट आणि एक नवो ट्रेंड पॉलिटिकल पार्टीच्या आणि स्पेशली इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी एक नवो ट्रेंड सुरू केला जो म्हणजे प्रोटेस्ट एका जाग्यार जाल्लो आणि तो प्रोटेस्ट घेऊन लोकांक इन्स्टिगेट करून लोकांचो हेल्प घेऊन स्वता एका पॉलिटिकल पार्टीच्या ऑफिस ट्रेसपास केले. त्या ऑफिसान 2-3 स्टाफ आशिल्ले. एक महिला स्टाफ आशिल्ली. 2 आमचे आनी स्टाफ आशिल्ले. आमचे सिनियर लिडर कोण नाशिल्ले आणि थंय वचून त्यांनी जो धुमाकूळ घातलो, दारां धाडयली, आमच्या लिडरांक भिकुड्डे म्हटले. ह्या संदर्भान आमी आयज ही कंप्लेंट फायल करपाक गेल्ले. सो आय वॉन्ट टू टेल द यूथ ऑफ गोवा दिस बोथ टॉपिक्स आर डिफरंट. वी आर विथ द रामाबाई बट वी कंडेम दिस ट्रेसपासिंग ऑफ ऑपोजिशन लिडर्स. जो आम्ही आता कंप्लेंट फायल केल्ली आसा तेच्या भितर क्रिमिनल ट्रेसपास आसतलो, हाऊस ट्रेसपास म्हणजे ऑफिस ट्रेसपास आसतलो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन आसतले, मिसचीफ कॉज डॅमेज आसतली, रॉंगफुल कन्फायनमेंट आसतले, अनलॉफुल असेंब्ली जी आसतली आणि जेस्चर ऑफ सम डिस्टर्बिंग द प्रायव्हसी ऑफ अ वुमन स्टाफ. तांकां अर्देवर भितर दार बंद करून रावचे पडले. ह्या संदर्भात आम्ही ही केस फायल केल्ली आसा. आम्ही ही केल्ली आसा ती आमचो जो आम आदमी पार्टीचो एमएलए आसा आणि साऊथ गोवा एमपी दोगांचेर दोगूच जाण गेल्ले तेजो. हय आमी आमकां मेनली हेंचेर आमी केला बिकॉज ते आमकां कॅमेरान दिसले. मेणवात रॅली काढून कीट पेटयली म्हणून आपल्याचेर एफआयआर. आता सगळ्या गोंयभर मशाल रॅली काडटले. वेंजीची शिटकावणी.
तरणाट्यांक फुसलावन केशी घालूंक लावपी बीजेपीच्या अध्यक्ष दामूचेर केस घालूंक जाय. गोंयांत गुंडागिरी नाका म्हणटल्यांचेर केशी घालून रामाची केस डायवर्ट करपाचो प्लान. सरकाराक म्हजेर हात घालपाची कापाजदाद ना. वेन्झी हेड ऑन. Young youth, they have gone today. Passion, politics are passion असता, join जावपा पार्टी बरोबर वयता. But today the problem is रामाक माल ते भाशेन मारपाक कोणा जायना. ही गुंडागिरी चलना. आनी हे गुंडागिरी कितकोन कमी जाता? आज केस घालपा जाय कोणाचेरी? तांगे दामू नायकाचे केस घालपा जाय फॉर इन्स्टिगेटिंग दीस बॉयज टू गो अँड फायल अ कंप्लेंट. ताजेर केस उलटी करता. उलटी न्ही, हे सारखें. यू आर इन्स्टिगेटिंग दीस यंग youth to start this kind of a. My serious charges, who was there that day inside? You are saying they were hiding somebody inside. Who, of course, otherwise you think such a big ruling partyच्या ऑफिसात देर बंद जाता. हे टॅक्टिक्स जे बीजेपी करता, कित्याक करता? एक वात पेटोवन शाश्टीन ताणें प्रोटेस्ट काल केली. जस्ट वन कॅन्डल लायट केली मरे. हेजेर तुमी हारले सांगपाचें उरलां. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी मशाल घेवन वयतले आतां. तुमगे गुंडागिरी बंद करपाक. गुंडा सरकार नाका कोणा नाका. तुमगे कार्यकर्त्यांक भुरग्यांकूय नाका आनी तांकांय नाका. मास्टर माइंड मार्चाक लागून तुमचेर केस घाल म्हणटा तुमी. मास्टर माइंड जायो. आनी कितें तयार कोट्टा. दाजी तोंड जोल्यार कोट्टा की दाजीक बाबडा ते बस आनी बाब उलय तूं वेन्झीचेर म्हणून असली परिस्थिती केलो म्हणटा तूं तांकां. तोंडाचेर काडटा. तो दाजी जाणा वेन्झी कसलो तो. बट पीपल आर वेटिंग आनी लोक वगैरे रावपाना. आमी नवे आमदार. आमच्या कानात तेल घालपाक शकता बीजेपी. गोंयच्या लोकांक कानात तेल घालपाक शकता. ते भुरगे चलोन गेले. ऑल दॅट युवा मोर्चा दे वेंट वॉकिंग टुडे बाबडे. ते प्रिपेअर जाता 2027 ऑपोजिशनार रावपा आतां. इतली वर्सां 13.5 years ते आहा न्हू भारतीय जनता पार्टी. तेमी सिलिंडर उबालना, प्रोटेस्ट केलना, कांय केलना. तांकां न्ही तोंड आहा. फ्री उदक दिवपाक बंद केले. युवा मोर्चाक तोंड आहा. जॉब्स दिलना तेंगे पार्टीन. तांकां तोंड आहा उलोवपाक कांय ना. ते बाबडे चलोन गेले. ते प्रॅक्टीस करता. सरकारान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ताणी तुमकां 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिला टू एपोलॉजायज. तुम्ही उलयता ते आयकून तरी तुम्ही एपोलॉजी दिवपाची मुडा आसा अशी म्हाका तरी दिसना. 3 दिसान एपोलॉजी करना जाल्यार कंप्लेन करता म्हणले. तेमी एपोलॉजी एक दीस देखून जावना. ते मसन कंप्लेन तुम्ही चडूच एपोलॉजी दिता आशिल्ले. एपोलॉजी फॉर वॉट? गोंय विधानसभेच्या सभापती खातीर आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरलो. 25 सप्टेंबराक वेंचणूक. विरोधकांच्या वटेन आमदार एल्टन डिकॉस्टान अर्ज भरला. गणेश म्हणटा पक्षान दिल्ली जबाबदारी सांबाळटा. ताणें GTDC सोडली. गणेशाक बीजेपी मगो अपक्षांचो तेंको. अपोजिशन आसतले तुमच्या कडेन आज तुम्ही नॉमिनेशन फायल केलं स्पीकर. ऑलरेडी त्यांचे कॅन्डिडेटाचे नॉमिनेशन आसा फायल केलें. म्हणजे प्रयत्न आसतले तांकां कन्विन्स करपाचे, रिक्वेस्ट करपाचे की जो पोस्ट पळय नॉमिनेशन मी फायल सगळें केलें. पूण सगळ्यांनी सपोर्ट करून करचो अशें म्हणजे मत आसा. मागीर आज लोकांक बरें पडटलें. थँक्यू सर. मागीर खात्री आसा की आमी परत एकदा आमचे मेजॉरिटी आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले. परवा इलेक्शन्स आसा. आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले. आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड असल्या कारणान नवीन स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचे अभिनंदन करता. GST 2.0 सोमारच्यान चालीक. नव्या GSTचो फायदो लोकांक जाता हाची खात्री करचे खातीर कमर्शियल टॅक्स खात्याच्यो टिमी रिटेल आउटलेट आनी आस्थापनांनी वचून स्वता पळयतात. ते विशीं सर्क्युलर आयुक्तान काडला. नवो दर लागू करूना जाल्यार कारवाय जातली. नव्या GST विशीं गोंयभर कार्यावळी जातल्यो. एडिशनल टॅक्स कमिशनर विशांत गावणेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमचे कमिशनर SS गिल सरान काल सगळ्या ऑफिसरांची मिटींग घेतलेली डिपार्टमेंटाच्या आणि ट्रेड सर्क्युलरी इशू केला आणि सगळ्यांक प्रोसिजर एक्सप्लेन करून सांगला की प्रत्येक आमचे 8 वार्ड ऑफिसां आसा गोंयांत. 4 नॉर्थ गोवा, 4 साऊथ गोवा. वार्ड ऑफिसांतल्यान तांकां एरिया वांटून दिल्यो वता आनी जे व्हडले रिटेलर्स आसा तांच्या रिटेलिंग शॉपान ते विजीट करतले आनी शेल्फाचे ज्यो वस्तू आमी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा, ज्यो वस्तूचो GST 18% वयल्यान एक तर 5% जाला, थोड्या केसींनी नील जाला, तो 12% 5% गेला. सो हातून जो वस्तूचेर मॅक्झिमम रिटेल प्रायस म्हणून जो आसता
ताज्या पेक्षा खंयच्याय कमी दरान ती ताज्यान वस्तू विकूं येता आनी आमी वस्तू आयडेंटिफाय केल्या जी एखादी वस्तू आतां जिका 18% GST रेट आशिल्लो जाल्यार हो जो मॅक्झिमम रिटेल प्रायस थरयल्लो वता तातूंत 18% GST हिशोबाक धरून तो थरयल्लो आसता. सो समजा हे GST रिफॉर्म्स नाशिल्ले जाल्यार ते MRP प्रमाणे कलेक्ट करतले आशिल्ले ताजो 18% GST तो भरतलो आशिल्लो सरकाराक. आतां सरकाराक भरतना तो 5% भरतलो म्हणटकच त्या प्रमाणे आमी इंस्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसा की ताणें तो जितलो ताजो टॅक्स कमी जाला तितलोच पयशे ताणें MRP पेक्षा कमी दरान ताणें लोकांक विकूंक जाय. बाबा अशें हे देविल्ल्या आयटमाचो जर ताका तो MRP पोन्ने MRPकूच विकता जाल्यार ताणें आमकां कंप्लेन करपाची. वी वील टेक एक्शन. पूण ती परिस्थिती येवची ना कित्याक आमचे ऑलरेडी सगळे ऑफिशियल्स सगळे मेजर रिटेलर शॉपांनी विजिट्स करता. कालूय थोड्यो विजिट्स केल्ल्यो आसा आनी अशें दिसून आयलां की ते लेस MRPक विकतात. ओके. आनी जर समजा कोण असो करता जाल्यार एक्शन म्हणून कितें जातलें? एक्शन म्हणजे आमच्या GST कायद्यान सेक्शन 171 आसा जातून ताका जबाबदारी आसा, कायदेशीर जबाबदारी. जेन्ना एखादो GSTचो रेट देंवता जाल्यार ते प्रॉफिटियरींग तो करूं शकना, आपल्या बोल्सान घालूं शकना. ताणें तें लास्ट कंज्युमरा मेरेन पास करपाक जाय. जर ताणें केलें ना जाल्यार तें GST कायद्याचो भंग जाता आनी त्या प्रमाणे आमी ताजो एसेसमेंट करून जितले पयशे ताणें जे दवरल्या ते आमी ताका विथ पेनल्टी इंट्रस्ट आमी रिकवर करतात. गोंयान फूल गोंयान वार्ड लेवलाचेर प्रत्येक वार्डान एक असो प्रोग्राम ठरयला 25, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख पर्यंत गोंयान सगळ्या गोंयान उरलेले 8 अवेरनेस कॅम्प जातले. लोकांक नव्या GSTचो फायदो जाता हाची खात्री करचे खातीर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक रिटेल दुकानांक भेट दिवपाचे आदेश दिल्ले. ते प्रमाण अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या सुवातांनी दुकानांक भेटी दिल्यात. आतां मेरेन खंयच उल्लंघन जाल्ल्याचें दिसून आयिल्लें ना. पणजे शारांत 19 दुकानां, पेडण्यां 7 दुकानां, दिवचले 12 दुकानां, म्हापशां 11 दुकानां, मडगांवां 30 दुकानां, फोंडा 14 दुकानां, कुडचडे 9 दुकानां आनी वास्को 15 दुकानांचेर अधिकाऱ्यांनी भेट दिल्ली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कर्नाटकांतले प्रशिक्षीत हत्ती दसऱ्याक बिजी. एका हत्याक धरपाक 6 ट्रेंड हत्ती जाय. ओमकार हत्याक धरपाक दसऱ्या उपरांत मोहीम सुरू जातली. रानामंत्री विश्वजीत राणे उलयला. हत्याक वनतारांत व्हरपा विशीं खंय गोंय सरकारा कडेन कसलोच प्रस्ताव ना. शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे ते खंय शेतकी खात्या कडेन. तांबोशे पेडण्या वाठारांत धुडगूस घालपी ओंकार हत्येचो बंदोबस्त आजून जायना. दसऱ्याच्या फाटभुंयेर खंय कर्नाटकांतले ट्रेनी हत्ती बिजी आसात. एका हत्याक धरपाक कमीत कमी 6 ते 7 ट्रेनी हत्ती जाय. दसऱ्या उपरांत ओंकार हत्याक धरपाची मोहीम ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळून आयला. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा आसल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळी कडेन डिप्लॉय प्लस आनी थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तांकां ऑलरेडी मिनिस्टरान ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडल्या फॉलोअप करपाक, तांकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान तांकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून. पूण आतां तें आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा. कितें कंपेन्सेशन बी चिंतलें ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. मजगती तिराळी वाठारांतल्या हतयांक वनतारा व्हरपाक यत्न म्हूण सिंधुदुर्गाचो आमदार केसरकार उलयल्लो. मात हतयांक वनतारा व्हरपा विशीं गोंय सरकारा कडेन प्रपोजल ना म्हूण विश्वजीत सांगता. ना पूण ते चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान आमचे कडेन तसो प्रपोजल सद्या येवंक ना. आनी महाराष्ट्रा कडेन आहा म्हूण म्हाका तेणी पयर कोण तरी म्हणटाले. पण ते महाराष्ट्रान हत्ती ना न्ही, ते हत्ती गोंयान ना म्हणून गोंयाचे बाउंड्री नासल्या कारणान ते गोंयांनी वेगळे तरेन ते आमचे आमी कशे फुडें व्हरपाक जाय आमचे कडेन प्रपोजल आयले तेजेर विचार करपाक कांय हरकत ना. पण आमचे कडेन सद्या आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटाक ते कॅप्चर करपाक आमी सांगलेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान IIT कित्याक जाय ते स्पश्ट करचें. पर्रीकाराच्या मोगान सरकार हाडूंक सोदता जाल्यार पर्रीकाराक आनीकूय खूब कितें दिसतालें. कोळसो नाका आशिल्लो, सरकार तो हाडूंक पेटला. विजय कोडार उलयलो. सरकार लोकांच्या पोटार येता. विजय कोडार IITचे सुवातेर पळोवणेक पावलो.
IIT येवन कितें गोंयाक फायदो जातलो हें सरकारान कन्विन्स करपाक जाय. चवथो गांव हो हाजे पयलीं 3 गांवांनी ओपोज केल्या. गांवाच्यो जमनी ज्यो गोंयच्यो जमनी आहा स्थानीक मनशाच्यो मूळ गोंयकाराच्यो ह्यो जमनी खावपाक फक्त हो पक्ष फुडें सरता. हें क्लियर धरूंक जाय आनी बीजेपीच्या आमदाराक उडोवंक जाय. तो कोणूय आसूं आमदार असो लिपून भितर रावंक शकना. बीजेपीच्या आमदारांक फुडले खेपे उडोवपाक फुडें सरूंकूच जाय. तुमी म्हणटाले हांव राजकारण करपाक येता, हांव राजकारणीच. सो हिडन हँड काय ना, गांवचे ओन हँड्स आहा ताका. आनी नॅशनल इंट्रस्ट कितें? वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट? मेळावले नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो, कोटाळले मळकर्ण्या नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो, लोलया काणकोण नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो. सो नॅशनल इंट्रस्ट फक्त कोडारूच कसो आयलो? मनोहर पर्रीकार IIT नाशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकाराक दिसतालें बरें आहा कित्याक तो IIT आशिल्लो म्हणून. आतां तो काय ना न्ही. आनी मनोहर पर्रीकाराक खूब गोश्टी दिसताल्यो त्यो हे सरकाराक दिसना, उलटें दिसता. तो म्हणटालो कोळसो नाका, तो म्हणटालो डबल ट्रॅकिंग नाका, हांकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटा हे म्हणटा कोळसो जाय खाया आनी मरा म्हणून गोंयकार. सो अशें पर्रीकाराच्या मोगान IIT जर हाडटा जाल्यार पर्रीकार गेलो. आतां IIT हाडपाची गरज ना अशें कोणें फोर्स करना. IIT खंय गोंयकार आहा रे, सोदचो पडटा तें हें घेवन मायक्रोस्कोपान. आमी पयर हें काडला मरे जॉब लिस्ट काडला. मुखेलमंत्र्याचो भावजी जो आहा पळय ताका पसून सांग विचार तूं. तो म्हणटलो कांय फायदो जालो ना म्हणून. कोण ना थंय गोंयकार, खंय NIT कोण आहा? सो प्रोजेक्ट खंयचोय हाडटा तातूंत स्थानीक मनशाक जर फायदो ना जाल्यार त्या मनशान कित्याक अलाव करप तो प्रोजेक्ट? घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. माजोड्ड्या रेड्याच्या हल्ल्यात एकलो सोंपलो. तिगांक पुलिसांनी अटक केल्या. 5 जाणांचेर केस रजिस्टर केल्या. 3 जखमी. माजोड्ड्या खंय धिरयो करपाचो प्लान आशिल्लो, मात तयारी चालू आसतनाच खंय रेड्याचो हल्लो. तपास चल्ला म्हणून SP उलयता. काल सकाळी माजोड्डेच्या गांवांत एका जाग्यार धिरयो जाल्यो आनी हे धिरयो बुडोवपाक जायतो लोक हाजीर आसलो. तेन्ना एका रेडो चंदू आनी गॉडफादर हाचे मदें हें गॅर जालें. गॅर सोंपलें आनी हो चंदू रेडो धांवन फुडें गेलो. ताका धरपाक म्हूण राजेश निश्टोणी हो 42 वर्सांचो दादलो गिरदोरी रावतालो तो ताका धरून गेलो. तेन्ना रेड्यान ताका एटॅक केलें आनी सिंग मारलें आनी ताका जखमी करून उडयलो. ते उपरांत ताका मडगांवच्या हॉस्पिटलांत हाडलो पूण ताका मरण आयलें. कोलवा पुलिसांनी हे धिरयो ऑर्गनायज केलो म्हणून 5 जाणांचेर केस रजिस्टर केल्या. कोलवा पुलिसाची फुडली चवकशी हे ज्यो धिरयो जाल्यो हाचे केसीन तांची इन्क्वायरी चालू आसा.
हम लोगों को मॉर्निंग में हॉस्पिटल से कॉल आया था कि एक बंदा इंजर्ड है और ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। जब उसके फर्दर इंक्वायरी की गई तो पता चला कि एक बुल फाइट होने वाली थी जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ, पर बाद में ये भी पता चला कि बुल फाइट एक्चुअली में नहीं हुई, बट इन द प्रिपरेशन ऑफ द बुल फाइट ये इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बंदा इंजर्ड हुआ जिसकी बाद में ट्रीटमेंट के टाइम पर मौत हो गई। बाकी के 3 लोग और इंजर्ड हैं पर दे आर आउट ऑफ डेंजर। तो इसमें हमने एक FIR रजिस्टर की है जिसमें अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस। साखळे मार्केटांत 2 दुकानांक उजो, कपड्याचे आनी भुसारी स्टोर उजो लागून काबार, लाखांनी रुपयाचे लुकसाण म्हणून कळटा। उज्याचे कारण नेमके कितें तें कळना। शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो आसूये म्हणून अदमास। मजगती मुख्यमंत्री ते सुवातेर पावलो। लुकसाण भरपाय दिवंक मेळटा जाल्यार पळयता म्हणून तो उलोवन आयला। साखळे मार्केटांतले आमचे काणेकाराचे शॉपाक वाटून उजो लागलो तो पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो आनी तेन्ना शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागला। मेजर लॉस अप्रॉक्सिमेटली 30-40 लाख रुपयाचें सगळें सामान आनी बाकी सगळें जुळून गेलां। हांवें येवन आमचो तलाटी आनी बाकीचो मामलेदार येवन सर्वे करतलो। मेजर रिलीफ ताका कितें दिवपाक मेळटा पयलीं सरकाराच्या वतींतल्यान ताका दितले। तेच्यान एक्चुली जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जावपाक जायना म्हणून ऑलमोस्ट एटलिस्ट मार्केटांनी मेजर प्लेसींचेर आसपाची गरज आसा। आमी इन्स्ट्रक्शन टायम टू टायम दीत आसता बट प्रिलिमिनरी पळयल्या उपरांत ड्यू टू शॉर्ट सर्कीट उजो लागला अशें दिसून येता। रुटीन परत एकदा म्हणजे कशें हे मार्केट तसो बांदून 15 वर्सां सुमार जाली। ओके सो दॅट टायम टू टायम एक्चुली म्युन्सिपाल्टी आनी जे दुकानकार आसता पळय सगळ्यांनीच प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय। आनी म्युन्सिपाल्टी केअर घेतली आमकां ह्या वेपाऱ्यांनी मातशें सहकार्य करचें। थोड्यो गोश्टी जावपाच्यो आसा हांगा मार्केटूय बरें सारकें जावपाचें आसा आनी प्रयत्न आमचो आसाच आसा आनी ह्या 2-3 म्हयन्यांनी रुटीनचें काम सुरू केल्लें वयतलें। एक धांक सुमार म्हाज्या चेड्याक पांगम म्हणून आसा हांगासर तेणें फोन केलो की रुपेश काणेकार दुकानांतसून धुंवर येता म्हणून जळटा म्हणून। म्हाजो चेडो उठलो म्हाका उठयलो आनी आमी दोगूय म्हाजो चेडो पयलीं येयलो मागीर हांव येयलो। हांगा येवन पळयता जाल्यार सबंद शटर तांबडो जाल्लो आसलो म्हणटा हांव ताका रुपेशाक फोन केलो म्हाज्या चेड्यान। रुपेश येयलो सगळें उगडून पळयता जाल्यार उजो भायर सरलो आनी जो पेट घेतलो उज्यान तो कसोच कंट्रोल जायना। आमच्या कडेन जितलें उदक आसलें घसर नुस्त्यावाल्याचें आनी मार्केटाचें तें आमी यूज केलें। पयलीं म्हणजे आमचे कडेन हांगासर सेफ्टी कांय ना, उदक नळ ना कांय ना ताका लागून तो उजो वाडत गेलो आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केले तर 10-15 मिनटां 20-25 मिनटां गेली। 20 मिनटां सबंद दुकान ते जवळ। शॉपकार जेव्हा हांगा पावले तेंच्यांनी काही शॉपकारांनी प्रयत्न केले की ग्रोसरी शॉपातले जे ओनर ते शॉप ओपन करतात तांकां सुद्दां हातीक बांदले आनी ह्या हेतूसून फुडें ते वांटोवपाचो प्रयत्न करताले। ह्याच हेतूसून जे बिचोलीचे आमचे अग्निशमक दळ आसा तेंच्यांनी हांगा मुख्य भुमिका सुद्दां निभोवपाचो प्रयत्न केलो की जितके जाता तितके हो शॉपाचेर उजो लागलेलो तो शॉपाचो उजो पालोवपाचो प्रयत्न करता। स्टुडंटा खातीर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था गोंयांत विस्तार करूंक सोदता जाल्यार आनीकूय जमीन घेवंक दिवंक गोंय सरकार तयार। मुख्यमंत्री उलयला। आयुष हॉस्पिटलाचे ओपीडीत खंय दर दिसा 800 मायज दुयेंती आसतात। राज्यपालाच्या हस्तुकी रिसर्च सेंटराचे उक्तावण। द अय्या हैड आस्क्ड फॉर द लैंड। गोवा गवर्नमेंट से हम पहले उनको लैंड दे चुके हैं, लेकिन समझो भारत सरकार अभी भी एक्सपांशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोचेंगे। अय्या के लिए यानी जब आयुर्वेदा के लिए लोग आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गोवा इसके लिए भी आपको लैंड के बारे में सोचेंगे। मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ सिर्फ कि मुझे भी बड़ी गर्व की बात है क्योंकि आज यानी अय्या की ओपीडी इट इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 800 पेशेंट पर डे। दिस इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ द अय्या और कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल द डॉक्टर्स रिसर्चर्स वन हु आर प्रैक्टिसिंग इन द अय्या। 4 साल में इतनी बड़ी ओपीडी नहीं हो सकती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यूर डेडिकेशन एंड यूर रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिस इट इज इन अय्या की जो हो रही है, इसीलिए इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। दशक में आयुष का ढांचा व्यापक रूप से मजबूत हुआ है और आज यदि कोई पूछे कि मैंने कम से कम 10-11 मंत्रालयों में काम किया और कोई मुझे पूछे कि इस वक्त का
जो मंत्रालय में आपने काम किया, कौन सा मंत्रालय आपको अच्छा लगा, तो मैं निश्चित तौर से पूछूंगा ये आयुष मंत्रालय का, क्योंकि यह मंत्रालय सिर्फ भवनों और परियोजना का नाम नहीं है, यह एक सभी के हृदय की एक धड़कन है. पिसुल्लेच्या सरकारी माध्यमिक शाळेचो हेडमास्तर उल्हास गावकाराची बदली केली म्हणून भुरग्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. आमी बदली आडना, मात शिक्षणीक वर्सा खातीर तरी तो हेडमास्तर ते शाळेत आसचो. आमी शिक्षण खात्या मुखार वचून बसूंक तयार म्हणून पालक आक्रमक. थंयच्या सरपंचान मध्यस्थीचे उतर दिल्या उपरांत वातावरण थंड जालें. मोर्चा विचार करू नका, कित्याक तुम्ही अजून भुरगे आसा, तुम्ही शिकपाचे दीस तुमचे, तेन्ना जे कितें जातले ते तुमचे बरे जातले. आणि तुम्ही जे म्हाका सांगल्यात की ह्या सरा घेवन एक म्हयनो तरी हांगा दवरा, ही तुमची रिक्वेस्ट हांव आमचे मॅडमीक जावं बाबाक तांकां सांगता, तुमची रिक्वेस्ट की एक म्हयनो तरी दवरा म्हणटा. दुसरी गजाल, तुम्ही जे हे करतात हे आंदोलनात, ती अजून तुम्ही खूप भुरगे आसात, आंदोलनां करपाकूच जाय, पूण आपल्या रायटाक लागून तुम्ही सारखे आसात तुमच्या जाग्यार. पूण तुमचे हे वय न्हू, हे वय तुमचे शिकपाचें, तेन्ना तुम्ही शिका बरें. तुमकां तुम्ही दुसरे पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी परमनंट टीचर मागलो म्हाज्या कडेन की 6 दीस आमकां एकूच टीचर हेडमास्टर हाडून दी म्हणून. ती तुमची रिक्वेस्ट हांव आमचे मॅडमीक सांगता, दिव्या मॅडमीक, आनी खंय तरी तितून तडजोड रस्तो काडपाक जाय. अशे मोर्चा जे बाकीच्यो गजाली करून हितून सक्सेस जावपाचें ना. हितून कितें आसा, तुमच्या जिवाकूच त्रास, तुम्ही भुरगे आसात, तुमच्या शिक्षणाचेरूय परिणाम जातलो. ते पळय आतां टीचर भितर आसा, तुम्ही भायर आसा, पेरंट्स भायर आसा, हे बरोबर दिसना, पिक्चर बरें दिसना म्हाका हे. तेका लागून म्हाजी एक तुमकां रिक्वेस्ट आसा भुरग्यांक आनी पेरंट्सांक, तुम्ही वयता म्हणटा एज्युकेशन डिपार्टमेंटात जरूर चला, म्हाज्या बद्दल काय ना. तुम्ही एप्लिकेशन मारला ते दाखयला, म्हाका दिल्यात, पूण म्हाज्या बद्दल काय ना, तुम्ही चला. सोल्युशन येतले हेजेर. कशें आसा, तुम्ही भुरगे शांततेन पयलीं तुमच्या वर्गान चला, नाल्यार हेतून कितें जातलें, आमच्या गांवाचें नांव घाण जातलें, हितून गांव डॅमेज जातलो. कित्याक स्कुलांची भुरगीं तर मोर्चा काडूंक लागली जाल्यार आयज आमचें कशें जातलें. आमिर खान आणि सितारे जमीन पर फिल्मातले कलाकार ह्या वर्सा पर्पल फेस्टाक एक वेळ आसतले. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाय खंय फामिली सयत पर्पल फेस्टाक आसतलो. मंत्री सुभाष फळदेसाय मिडिया कडेन उलयला. 9 ते 12 ऑक्टोबर गोंयांत वर्सुकी आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट जातलो. नेटान तयारी चल्ल्या. आमिर खानानी आमकां साधारण ते 2 तास दिले. आमी केन्नाच अशे म्हणजे जांची ख्याती इतकी आसा, एक सुपरस्टार आसूनय आपल्या घरान भितर तांणी आमच्या बरोबरीन सगळे म्हणजे वार्तालाप करता आसतना इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाची सगळी माहिती घेतली. जे सितारे जमीन पे पिक्चरांतले जे एक्टर्स आसात तांकां तांणी फोन करून आपले ऑफिसांतल्यान सगळ्यांक सांगलें की तुमी ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर जाता तितके वेळ सहभागी जावपाचे. ते मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणून खबर आसा, ते केन्नाच आपल्या खातीर बाकीच्या लोकांचो जे शेड्यूल आसा ते बिगडनात. ते म्हणपाक की आपल्याक वायट दिसता की सगळ्यांचो शेड्यूल मेंटेन जाल्लो आसा, तो शेड्यूल आपण बिगडोवच ना. पूण एखादे वेळ रिक्वेस्ट करून पळयतालो की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक एखादो दीस आपल्याक काडपाक मेळ्ळो जर जाय जाल्यार स्वताक भाग्यवान समजतलो, अशी ताची प्रतिक्रिया आशिल्ली. तर प्रत्येक कार्यक्रमा भितर तांणी सहभाग दाखयल्लो आसा. आमचे जे रेजिडेंट कमिशनर आसात ते पुराय म्हणजे फ्रॉम 9th to 12th ते पूर्ण वेळ हांगा ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर सहभागी जातले, महत्वाचे मार्गदर्शन करतले आणि तांच्याच कोलॅबोरेशनांतल्यान आयज म्हाका दिसता की 25 ते 30 नेशन्स हातूंत भितर पार्टिसिपेट जातले. नॅशनल लेवला वयल्या मिडिया हाऊसांनी हो विशय घेवचो म्हणून साधारण ते 40 मिडिया हाऊसांचे प्रतिनिधी काल तांणी आपयले. एक दिसाचे सेन्सिटायझेशन प्रोग्रामूय केलो आणि इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा विशयी आमी महत्वाचे एक प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतले. म्हणजे कालचो दीस हो दिल्लीन भितर आमचो खूप सकारात्मक जालो. ताजे नंतर आमी आमचे JP नड्डाजी आदरणीय आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डाजी हांचे कडेन आमची महत्वाची बैठक जाली इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान. बाकीचो जो सहयोग आमकां भारतीय जनता पार्टी कडच्यान आणि केंद्र सरकारा कडच्यान जाय
वो आमी तांकां सांगले आसात आनी सादारण ते आमचे अर्ध तास ताचेर चर्चाय जाली आनी JP नड्डाजींनी आमकां पूर्ण सहकार्य दिवपाचें मान्य केल्लें आसा कारण JP नड्डाची जी मिसेस आसा मॅडम मल्लिका नड्डा ही अनेक दिव्यांग NGO चलयता आनीक स्पेशल ऑलिंपीक हातूंत भितर तिचो मोठो सहभाग आसा आनीक तांच्या NGOतल्यान तांचें कार्य दिव्यांग क्षेत्रां भितर अत्यंत म्हत्वाचें आसा. सो JP नड्डाजींनी आमकां आमचें आमंत्रण स्विकारलेलें आसा आनीक निश्चितच ते आपल्या फॅमिलीच्या सकयट ह्या नॅशनल आमच्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक येवपाचें तांणी मान्य केल्लें आसा. नवरात्रा सुरू. नवराती दुर्गेच्या 9 रुपांची पुजा. गोंयांत देवी बरोबर देवांची मकर आरतीची परंपरा अंत्रुजात चड. दसऱ्या मेरेन मकरोत्सव चलता. आमी दर राती तुमकां एके देवतेचे मकरांतले आरतीचे दर्शन घडयतात. न्यूज बुलेटिन सोंपतना आज पळोवया फोंड्या कपिलेश्वराचे मकर. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.